सगळी बरं आसता म्हूण तर कितूच दिसान आज हांव येयला एक न्यू रेसिपी घेवन आनी ऑगस्टा म्हयनो म्हणजे 1 ऑगस्ट आमी म्हागे फेवरेट गुलाब जामून केलोले कित लागता सारकें आनी कोणागे फेवरेट आहाय न्हू ते म्हाका कॉमेंटार सांगाय कोण कोणाक गुलाब जामून फेवरेट ते आनी हांवें दाखयले तेशको रेसिपी फॉलो कोराय आनी तुमी ट्राय कोराय गुलाब जामून करपाक एवरीडे मिल्क पावडर घेयले 2 व्हडली पॅकेटां आनी अमूल घी बेकिंग पावडर 1 कटोरा साकर 1 अमूल दुधा पॅकेट येदे मीठ आनी एलची 1 आयदोण घेयला आनी 5 कुलेरा मैदा घेयला आनी मागीर 1 आयदोण आहा न्हू तितून मैदा घालपाचे आनी मिल्क पावडर घालपाचो तेवढो दाखयलो न्हू एवरीडे मिल्क पावडर घेयलो आहा चोय तो घालपाचो आमी तो ग्लासा मेजर करून घायला कितू आहा तो मागीर तो घायल म्हणटरी सगळो दोनी पॅकेट घायले मागीर तितून ते थोडेशें मीठ घेयलो न्हू तें घालपाचें आनी देसी घी दाखयलो न्हू अमूल घी ती घालपाची चोय न्हू घालाय आं चोडूय घायनाकाय सारकें दिस्तू घालाय हांवें हिंगा धाकली स्पुनां 3 स्पून घायले मागीर थोडोसो बेकिंग पावडर घायला थोडोसो घालपाचो बेकिंग पावडर आनी मागीर बरें करून तें मिक्स करपाचें ती घी आहा न्हू ती सगळी ते मिल्क पावडरा भितर मिक्स जावपा जाय बरें करून मिक्स करपा तेका मागीर दूद घेयलो आहा न्हू तें थोडें थोडें करून घालपाचें थोडें थोडें करून घालपाचें एकू बारा चड घायनाकाय आं नाजाल्यार पातळ जातलें आनी मागीर सुसेगाद तेका मोडपाचें सॉफ्ट हातीन बरें सुसेगाद मोडाय तेका आनी बरें करून सगळे सायडीनच्यान मिक्स कोराय आनी मागीर अशें करून दूद घायन घायन तेका मोडीत रावपाचें आनी मागीर तें बरें करून चड दाटूय कोनाकाय आं पीठ सारकें टायट कोनाकाय बरें अशें करून जावपा जाय तें मातशें मोव मोव मागीर तेका धाकून दवरपाचें तेदो म्हळ्यार आमी चाशणी कोरया 1 कटोरा साकर आहलो न्हू ती घायल्या आनी तोच 1 कटोरा उदक घायला आनी हाफ घायला त्या कटोराचो आनी त्यो एलची आहलो न्हू त्यो घायले आनी ते बरें करून मिक्स केला ते दाट जावपासून बरें करून मिक्स करीत रावपा जाय स्लो फ्लेमीचेर साकर बरी मेल्ट जावपा जाय ती चोय गायज साकर बरी मेल्ट जाल्या आतां अशें करून बरें हाय फ्लेमीचेर मिक्स करीत रावपा जाय तेका आनी चोय आमगे चाशणी रेडी जाली बरी दाट जाल्या तशें करून मातशें उदक अशें दवरनाकाय आं नाजाल्यार मागीर तें चड येता मागीर तें पीठ दवरलो न्हू तें जालें मागीर हाती येदेशी घी लावपाची आनी मागीर येदें पीठ घेवपाचें आनी मागीर पेडा भाशी रावंड करपाचें स्लो हातीन करपाचें चड चेपपा न्हू सुसेगाद करपाचें आनी प्लेटी हांवें थोडीशी घी लायल्या कित्याक तें स्टीक जायना जावपाक मागीर तेशें करून हांवें पोतुनूय दाखयलें तुमकां करपाक अशें करून मागीर सगलें करपाचें गूड करपाक सगलें तशें दवरपाचें प्लेटी तुमकां कितू व्हडली सायज जाय या धाकलें जायत जाल्यार ते प्रमाण तुमी करपाचें आतां अशें करून हांव सगलें कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां सो ही चाशणी बरी जाली आनी आतां तें सगलें गूड करून जालें आनी आतां एक कढाई दवरल्या तितून गरम जावपाक घायला तेल मागीर तेल गरम जालें म्हणटकीर स्लो फ्लेमीचेर तें सगलें गूड आहलो न्हू तें घालपाचें थोडें थोडें करून आनी स्लो फ्लेमचेर फ्राय करपा जाय कित्याक तें भितरसून फ्राय जावपा जाय न्हू नाजाल्यार तें आख्खें मागीर काळें जातलें म्हळ्यार फ्राय जावपा न्हय मागीर स्लो फ्लेमीचेर तें फ्राय करपाचें गोल्डन ब्रावन जावपासून
तुमगे कढाई कितू व्हडली आहा ती आनी तेच प्रमाण घालाय, चड घायल्यारूय मागीर स्टीक जाता तेका लागून. आनी मागीर अशें करून बरें गोल्डन ब्रावन जावपा सो फ्राय करीत रावपा जाय तेमकां. सो गायस आतां मुगे फ्राय करून हांवें काडले पयलीं घायलो ते काय बरें जालें तें. सो तेशें करून हांव सोगलें भाजिता आनी मागीर दाखयता तुमकां सोगलें भाजिल्लें म्हणटरी. सो गायस सोगलें भाजून जालें आनी मागीर ती चाशनी आहलो न्हू सायडीन काडून दवरलोली, मागीर ते चाशनी घालपाचें सोगलें स्लो स्लो घालपाचें. आतां घालपा स्टार्ट करपाचें, अशें करून स्लो स्लो घालपाचें, मिक्स बीन कांय करपा नाका आतांच, कित्याक ते चाशनी सोक करूं जाय न्हू तेमी. अशें करून मागीर तें सोगलें घालपा तितूं. आनी तें चोडूय सारकें काडें नाका करपय, ना जाल्यार टेस्ट बरो लागपाना तेका लागोन. स्लो फ्लेमीचेर फ्राय करूं जाय तेमकां. मुगे चोय काय बरें फ्राय जालें तें. आनी मागीर सोगलें गुलाब जामून तितून घायन जाल म्हणटरी तें मागीर मातशें चाशनी भितर चेपपाचें आनी मिक्स करपाचें एक पाटी, कित्याक ती चाशनी तें वयर आहाय न्हू तें मातशें भितर सोंसता तेका लागोन. बरें करून मिक्स करपाचें एक पाटी. आनी चोय गायस आतां आमगे गुलाब जामून चाशनी घायन जालें. आतां तेमकां 10 ते 15 मिनटो या 20 मिनटो तशें दवरपाचें चाशनी बरी सोक करपा, एकदम बरो फ्लेवर येतोलो, ते स्वीटनस भितर वयतो न्हू चाशनीचें तेशें कोन्न. आनी फायनली गायस आमगे गुलाब जामून रेडी जाले आनी हे चोय तेम बरें बावलां सर्व केलें खावपाक. आनी आतां हांव खाता आनी दाखयता तुमकां केशें जालें तें. तर गायस आमगे गुलाब जामून रेडी जाले आनी आतां हांव तुमकां टेस्ट करून सांगता केशें जालें तें. वाव बरें आहाय, स्पंजी आहाय बरें. चोय गायस कितू जुसी तें ऑसम आहाय, खासता लागता खावपाक. तुमकां जर अशें गुलाब जामून खावपा जाय न्हू जाल्यार आमगे रेसिपी सारकी दाखोयला तशें फॉलो करा आनी इतू टेस्टी गुलाब जामून खाय. शॉपार दिसोन बीन ते इतू दिसान दवरलो हाडनाकाय, बरीं घराको करून खावपा मेळटा तुमकां. चोय मुगे जाल्यार सारकें म्हाका लायक जालें केलें तें, खासता लागता तें.